सांगले सो सीएमान ते दीस एका मारवाडीच्या कशेर एका प्रोग्रामाक फंक्शनाक कितें तो एक स्टेटमेंट केलो आनी तेतूर जेन्ना तेणी सांगलें की तो तेणी क्लियर सांगलें की ही मारवाडी जी कम्युनिटी आसा ती चडशी म्हणटा तो कोणाच्या अंडर कामाक वचना. तो म्हणटा ती मॅक्झिमम स्वता बिजनस करता म्हणटा आनी तो आनी तेणी तांकां त्या एका प्रोग्रामाक डायरेक्ट अपील केलें आनी सांगलें की तुमी गोंय सोडून खंय वचपाची गरज ना, तुमी गोंयान आसा ते गोंयानूच रावा म्हणून. हांगा तुमचो बिजनस वाडया, एक्सपांड करा, तुमचो कितें आसा ते इन्वेस्टमेंट घाला, इन्वेस्ट करा आनी हांगा तुमचो धंदो वाडया म्हणून. आनी सगळ्याकून एक लजेची गजाल म्हणजे तो मागीर म्हणपाक लागलो तुमचो तो धंदो वाडया, इन्वेस्ट करा आनी जॉब क्रिएशन करा आनी आमच्या लोकांक कामां दिया म्हणून. आनी हे तेणी सगळे जर पळयत आमी तेणी लास्टाक जो तेणी स्टेटमेंट केलो भितर तेणी क्लियर सांगलें की आतां 2027 म्हणटा तो इलेक्शन येतले तेन्ना आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हणटा तो. सो हेच्यान इतकेंच कळटा की हे सगळें जे राजकारण चल्लां हे कित्या खातीर चल्लां तें फक्त हेंकां हे जे हेंची वोट बँक करून दवरला प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हेंच्यांनी जी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजाराची वोट बँक करून दवरला फक्त तेंकां प्लीज करपाक जावं तेंकां एक कितें तरी एक हॅपी करपा खातीर हो स्टेटमेंट आसा हे क्लियर कळटा हितूर. आतां एवरी टायम आमी पळयता बीजेपीचो सरकार जावं सीएम आमचो प्रमोद सावंत एवरी टायम सांगता तो 10,000 जॉब दितले, 20,000 जॉब दितले, 50,000 जॉब दितले, 15,000 जॉब दितले. आतां लेटस्ट कितें 15,000 कितें सांगला तेणी. आतां हे जॉब खंयचे हो आतां आमकां क्वेश्चन पडटा जेन्ना हो सीएम असो स्टेटमेंट करता आमकां क्वेश्चन पडटा हे जॉब दिवपाक सोदता हो सीएम खंयचे जॉब दिवपाक सोदता. ह्याच मारवाडी कडेन आमकां जॉबाक लावूंक दवरता काय हो जे तांकां सांगता तुमी एक्सपांड करा बिजनस आनी आमच्या लोकांक कामाक लाया म्हणून. सो जेन्ना हो आमचो गोंयचो सरकार गोंयचो बीजेपीचो सरकार हो सीएम जेन्ना नॅशनल लेवलार फेल जाल्लो आसा आयज अनएम्प्लॉयमेंटान आमकां जेणी टॉपर व्हरून दवरलेले आसा आनी आतां हे कॉम्पेन्सेट करपाक आमकां हेंचे कडेन कामाक दवरपाक सोदता काय सीएम सीएमान पयलीं क्लियर करपाक जाय. आयज तुमी प्रत्येक गजालीर फेल जाल्ले आसा आनी तुमकां खबर आसा तुमकां गोंयकार हेच्या फुडें मतां मारचो ना म्हणून. तुमी एंटरप्रिनर क्रिएट करपाक फेल जाल्ले आसा, आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक फेल जाल्ले आसा. तेका लागून आमचो रँक सारको टॉपर पावलो आसा अनएम्प्लॉयमेंटान फूल इंडियन जर आमी कंपेर करीत जाल्यार. आनी तूं वयल्यान अशें स्टेटमेंट करता आनी सांगता की आमी तेंचे कडेन कामाक रावपाक जाय म्हणून. एकावटेन तुमी सांगता वोकल फॉर लोकल, स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर अशें व्हडले तुमी स्टेटमेंट करता. हे वोकल फॉर लोकल म्हणजे लोकल कोण हे कोणा खातीर तुमी वोकल जावंक सोदतात ह्या मारवाड्यां खातीर. हे स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर कोणा खातीर आत्मनिर्भर कोणाचेर आमी जावपाचे निर्भर हेंचेर मारवाड्यांचेर. आयज प्रत्येक गजालीन गोंयान तरी हेंचे प्रत्येक जाग्यार हेंचे इलिगॅलिटी चल्ला मारवाड्यांचे. हे हांव सांगिना हे डेटा सांगता. आतां ते दिसात एक म्हापसा केस जाली भितर 3 शॉपांचेर फक्त मोबायल शॉपांचेर रेड मारली फक्त 3 शॉपांचेर ऑलमोस्ट 1 करोडाचो माल तेंच्यांनी सील केलो डुप्लिकेट. आतां हे कोण लोक हे आनी खंयची कम्युनिटी काय ना हे सीएमान व्हेरीफाय करपाचें आनी सांगचें ही मारवाडी न्हू म्हणून सीएमान पळोवपाचें. हेच्या पयलीं आमी 2019 आमी स्वता लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन कितकेशे शॉपार कुडचड्यार रेड मारलेल्यो एक 4-5 शॉपाचेर कितकेशे लाखाचो माल धरलेलो आमी. ते कोण लोक ती खंयची कम्युनिटी आनी असल्या फटींग लोकां कडेन तूं आमकां सांगता की तेंच्यांनी तांकां तूं गोंयान इन्वायट करता धंदो वाडय म्हणटा आनी आमच्या लोकांक थंय कामाक राव म्हणून सांगता. हेच्या उपरांत मागीर तुमी पळयत जाल्यार हेंचे वचत ते जाग्यार इल्लीगल तूं फाटल्यान पळोवपाक शकता. हे जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग कशें हे थोडेच जे आमकां आर्टिकल्स मेळ्ळा ते आमी दाखयला. तुमी जर फूल मागात जर डेटा म्हाका तुमकां कळटले हेतून खंयची कम्युनिटी मॅक्झिमम इन्वॉल्व आहा ती हेंचे आयज प्रत्येक धंदो जो आहे मारवाड्यांचो हांव डायरेक्ट सांगता 90% तरी लोकांचे मारवाडी गोंयान जाला आनी धंदे करता पळय एक तर इल्लिगल जावं ते इलेक्ट्रिकल शॉपार तेंचे डुप्लिकेट माल आसतले ते स्वीट मार्ट आसतले थंय अनहायजेनीक वेन आसतले जावं तेंचे बाकीचे जे मोबायलाची शॉपां आसतली जशे रेड पडला आनी जशे धरला माल पळय प्रत्येक गजाली तेंची इलिगॅलिटीज आसा. अनहायजेनीक वेन ते स्वीट मार्ट चलयतात अनएथिकल वेन धंदो करतात. तेकाच लागून खंय ना खंय आमचो गोंयकाराचो आमचो बिझनसमॅन जो आहा तो आयज काबार जायत येयल्लो आसा. आयज कितकेशेच बिझनसमॅन आमचे कडेन येतात आमकां सांगतात हेच्या पयलीं ते आमकां सिरियसली घेनासले आमी पयलींच्यान सांगतात हे फुडें कितें जावपाचें आतां आयज प्रत्येक गजाल जी आर्जीन सांगलेली आयज एक प्रूफ जायत आसा. ते बिझनसमॅन आयज रडटात की आमचो धंदो आयज काबार जाता म्हणून आमकां सोंपयलें म्हणून तेंच्यांनी आयज. सो हे बाकीचे जे बिझनसमॅन आसात तांकां हांव सांगता आजून जर तुमी बीजेपी करून तेंच्या फाटल्यान जर आसात न्हू मातशें तुमी विचार करा. ही पार्टी कोणाची न्हू ही फक्त एक सेल्फीश पार्टी फक्त आपलो सेल्फ मोटीव पळयता फक्त आपलें राजकारण कशें फुडें व्हरप आनी सत्तेन कशें रावप इतलेंच पळयतात. आनी मेन सगळ्याकून इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे हे जे मारवाडीचो इशू हो फक्त गोंया पुरती लिमिटेड ना. आयज तुमी इवन जर हांगा पळयत हेच्या पयलीं बेंगलोरानूय एक व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो तेंच्यांनी मागलें की मारवाडी कम्युनिटी आहा हेंकां कर्नाटकासून भायर धाडून घालपाचें म्हणून आमचे जे तेंचे लोकल जे भुमिपुत्र आहा थंयसरले लोकल बिझनसमॅन आहा ते काबार जायत येयला म्हणून.
त्याच्या उपरांत इवन कर्नाटक हांगा जाल्लो तेलंगणा जाल्लो प्रोटेस्ट. तेंच्यांनी तोच डिमांड केल्लो की मारवाडी कम्युनिटी स्पेशली ही आयज आमच्या लोकल्सांचे धंदेकारांक आयज काबार करूंक उठला म्हणून. हे आनी जेन्ना आमी आमच्या लोकां वांगडा उलयले, बिझनसमॅना वांगडा उलयले, ते फक्त इतक्याच कारणां खातीर हेंचे वांगडा कम्पीट करपाक शकना की आमचे लोक मॅक्झिमम लोक हे असले इल्लिगल असे डुप्लिकेट माल विकिनात, ते थंय अनएथिकल वेन धंदो करतात म्हणून ते सर्वायव जाता आनी आमचे लोक तेंच्या वांगडा कम्पीट करपाक शकना. आनी हेंच्यांनी आयज सगळो आमचो मार्केट, आमचो धंदो, बिझनस काबार केल्लो आसा. आनी हो सीएम सांगता तांकां यो हांगा धंदो वाडय आनी आमच्या लोकांक सांगता ते कामाक वचा म्हणून. लज दिसपाक जाय सीएमाक हो हे करताना, स्टेटमेंट करताना. सीएम प्रत्येक गजालीक हो सीएम आनी हो बीजेपीचो सरकार फेल जाल्लो आसा. तेकाच लागून हे असले स्टेटमेंट येता. हो आमचो डायरेक्ट आमचो एक आरोप आसा ह्या सीएमाचेर. हे फक्त चल्लां ते फक्त आपल्या वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर, तुमकां सांगलां तशें फक्त आपली वोट बँक सांबाळपाक प्रत्येक जाग्यार जे जाग्यार हेंचे आयज 10,000 वोट बँक 8,000 वोट बँक जाला तांकां फक्त एक सांबाळून दवरपा खातीर. आतां आमकां एक गजाल पळयत जाल्यार आमी गोंयकारां खातीर हो बीजेपीचो सरकार जो हांचो खंयचो मिनिस्टर, खंयचो लिडर जावं सीएम केन्ना दिसना गोंयकारां खातीर आवाज केल्लो जाय. आमचे गोंयकार बिझनसमॅन आसा, एंटरप्रिनर्स आसा, तेंच्या खातीर केन्ना आवाज उठयल्लो केन्नाच दिसना. पण जेन्ना ह्या मायग्रंटाचेर कितें इश्यू येता तेन्ना हे सगळे फुडें आसता उलोवपाक. आतां आमचो MLA विरेश बोरकारान जेन्ना एसेंब्लीन जेन्ना पोगो बिल टेबल केल्ले, एकटोय आमदार तेचेर उलोवंक ना, एकटोय मिनिस्टर उलोवंक ना, सीएम उलोवंक ना, कोणूच उलोवंक ना हेचेर. पूण त्याच आमदारान आमचे जेन्ना डेमोलिशन ऑफ इल्लिगल बस्तीज, स्लम्स अँड इल्लिगल हाऊस ऑफ मायग्रंट्स इन कम्युनिटात लँड हो जेन्ना तेणी एक रेझोल्युशन घातलें असेंब्लीन, तेन्ना मात सगळे जाण उठले. जितके ह्या मिनिस्टरांची, आमदारांची, ह्या वोट बँकाचेर आयज राजकारण चलता पळय तितके जाण उठले आनी त्या एका रेझोल्युशनाक अपोज केलो हेंच्यांनी. हे सगळे तुमी पळयलां आसतलें, गोंयकारांनी पळयलां आसतलें. हेच्या वयल्यान इतकेच प्रूफ जाता की हो सरकार कोणाचो तो प्रूफ जाता, हो गोंयकाराचो काय ह्या मायग्रंटाचो सरकार, तो ह्या गजालींनी प्रूफ जाता. आयज गोंयकारां खातीर हे केन्नाच दिसनात. पूण जेन्ना आतां ह्या मायग्रंटाचेर कितें प्रसंग येता, संकट येता, तेन्नाय फुडें आसता. इवन आतां हायकोर्टाची रिसंटची ऑर्डर जाला इल्लिगल स्ट्रक्चर सगळे डेमॉलिश करपाचे. तेन्ना तुमी आतां पळयता की सगळे जाण ते फटफटतात. आतां सगळे जाण फक्त गोंयकारांक सेव करता. खंयच्या गोंयकारांक सेव करतले? हे फक्त आपली वोट बँक सेव करूंक सोदता, हे मायग्रंटाची घरां सेव करूंक सोदता. कित्याक नाल्यार हांकां खबर आहा गोंयकार हेंच्या फुडें मत मारचो ना म्हणून. आयज जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, जागे काबार केले, न्हंयो काबार केल्यो, दोंगर काबार केले आमचे. प्रत्येक भुरग्याक बेकार भिकेक लायले आमकां गोंयकारांक. सगळे सेक्टरान हो बीजेपीचो सरकार काबार जाल्लो आसा. ताका लागून हांकां खबर आहा हेच्या फुडें जर निवडून येयल्यार हेंच्या जिवार म्हणून. ताका लागून हो तांकां आफयता आनी सांगता की 2027 इलेक्शनाक आमकां सपोर्ट करा म्हणून. आयज तेन्ना हे आतां आयज पयलीं कशें आसलेलें, पयलीं हे गव्हर्मेंट जे आसलेले हे इनडायरेक्टली तांकां सपोर्ट करताले जावं तांकां फाटसून सपोर्ट करताले. आयज असो टायम येयल्लो आसा, तांकां खबर आसा की खंय ना खंय हे मायग्रंट्सांनी कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी गोंयकारांक आउट नंबर केल्ले आसा आनी गोंयकार आमी सदांच डिवायडेड आहा म्हणून. आयज ते ओपनली स्टेटमेंट करता. तो दिगंबर कामत थंय मोती डोंगरार वयता, जो आपूण देवाचो मनीस म्हणटा, तो थंय वयता आनी डायरेक्ट सांगता जब तक दिगंबर हे कांयच जावपाचें ना म्हणटा. तुमच्या जी इल्लिगल जी कम्युनिटी जाग्यार तेणी एनक्रोच केला तांकां कांयच जावपाचें ना म्हणटा. म्हणजे हो आतां पयलीं हो देवा वांगडा उलयतालो, आतां हो स्वता देव जालो काय आमकां प्रश्न पडटा. म्हणजे हो कोण, हो सगळे लॉच्या वयर, ज्युडिशरीच्या वयर पावलो. हो सांगता आपूण आसा जर कांयच जावचें ना म्हणटा. तेवटेन तो सांताक्रूजचो आमदार, तो आनी काल सांगता भायले बी अशें कांय ना म्हणटा. गोंयान येयलो म्हणजे तो गोंयकार म्हणटा, 15 वर्सां जाली म्हणजे तो गोंयकार. म्हणजे कितें चल्लां, म्हणजे आमी कोण? म्हणजे प्रत्येक जाणांक तुमी येतले, तुमच्या वोट बँका खातीर तुमी हांगा गोंयकार करतले आनी गोंयकाराक भिकेक लायतले. हेकाच लागून आमी जो पर्सन ऑफ गव्हर्नरजीन बील मागले भितर आमी क्लियर डेफिनेशन घातलेलें, जशें शैलेशान आतां सांगलां. ताका लागून हे पोगो बिलाचो इम्पॉर्टन्स इतक्याच गजाली खातीर वाडटा. आनी जर सीएमाक जर खरेंच जाय हे स्पेशली मारवाडी कम्युनिटी जर गोंयांत येवन तेंच्यांनी बिझनस एक्सपांड केल्लो जावं हांगा इन्वेस्ट करून लोकांक कामां दिल्ले, पयलीं हेजे आमी तुमकां दाखयला जो आनीकूय तुमच्या गव्हर्मेंटार चड डेटा आसतलो ते व्हेरीफाय करा. आनी जाताले जितके मायग्रंट्साचे बिझनस आयज गोंयांत चल्ला सगळेचे रेड मारा आनी प्रूफ करा की सगळे ते इल्लिगल धंदे करिना, लिगल करता, एथिकल वेन धंदे करता म्हणून. पळय आनी आमकां रावन प्रूफ करा. पळया सीएमाचेर जाताले जितके धंदे आहा, मागीर ते इलेक्ट्रिकल शॉप आसतले, तुमचे बुक स्टॉलां आसतली, फार्मासी आसतल्यो, तुजे स्वीट मार्ट आसतले, जावं तुजे बाकीचे ते स्पेअर पार्ट्स आसतले. मारा रेड आनी दाखया आमकां सगळे लिगल आहा म्हणून. ताका लागून आयज आमचो गोंयकार सोंपला. स्पेशली हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी जशी तेंची जी महिला मंडळ आसा, ती महिला वर्ग आसा, तांकां आयज तुमी तेंच्या मिटिंगेक 5-5, 6-6 वरां वचून बसतात. तेंच्यांनी आपयले काय तेंच्या प्रोग्रामाक धांवतात.
तेंच्यांनी फुगड्यो घालूंक सांगले काय तुमी फुगड्यो घालता फक्त इतकेच आशेन की तुमकां खंय ना खंय दिसता की आपल्या फाल्यां आपले जावं आपल्या भुरग्यांचे फाल्यां खंय ना खंय काम जातलें म्हणून तुमकां इतकेच सांगपाक सोदता ह्या सीएमाच्या स्टेटमेंटा वयल्यान प्रूफ जाल्लें आसा तुमकां जर फुडें कामां मेळ्ळी तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार हीच कामां ह्या मारवाडींच्या शॉपार वचून खंयच्या बूक स्टॉलांनी वचून जावं स्वीट मार्टान वचून आमकां कामां करची पडटलीं म्हणजे सीएम इतकें सांगूंक सोदता ते इल्लिगल धंदे करताले करूनी म्हणटा पूण तांकां वोट मारा हे ह्या पापान फूल लॉयलेच आसा आतां तो आमचे जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहात तांकां ह्या पापान भागीदार जावं म्हणून सीएम सांगता इनडायरेक्टली तुमी ऑलरेडी सगळे हेतून ऑलरेडी तुमी सगळे मेळोन आसात सगळे ते आमकां सगळ्यांक ते जग जाहीर आसा आतां तुमी आमच्या भुरग्यांक जे बेकार आसा तेंचो तुमी फायदो घेवन थंय तांकां कामाक वचूंक म्हणटात लज दिसपाक जाय ताका लागून हांव ह्या महिला मंडळ जी स्पेशली बीजेपी तांकां सांगता की हांव सांगता म्हणून न्हू तुमी जस्ट एक कार्य करता म्हणून ते मातशे ते तकलेंतलो विचार सायडीक काडा एक 5-10 मिनटांत लायफाचे तुमच्या काडा बसा एका जाग्यार आनी विचार करा तुमी कितें करता ते बीजेपीक सपोर्ट करता जावं बीजेपी तुमचो गव्हर्मेंट कितें करता ते सारकें आसा काय ना ते विचार करा हाचेर तुमकां तुमचो आन्सर मेळटलो हो बीजेपीचो सरकार जो लाल कृष्ण अडवाणी हे जो बीजेपी घडोवपाक जेणी काम केलें ताका जर भायर मारपाक शकता गोंयांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारको एक लिडर जेणी बीजेपी घडयल्ली हांगा ताका भायर जर मारपाक शकता जाल्यार इतकें तुमकां कळपाक जाय हो बीजेपी सरकार कोणाचो न्हू हो फक्त सेल्फीश सरकार फक्त आपले राजकारणाची पोळी कशी भाजपाक जाय तितकेच फक्त पळयता आयज तांकां जर यूज करून उडयले फाल्यां तुमची परिस्थिती हीच जातली कितकेशेच कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी पार्टी सोडलेले आसात ह्याच कारणां खातीर सो लास्ट टायम वयता ते इतकें तुमच्याकडे मागता की परत हेचेर विचार करा सारखे सगळे कितें ओवरऑल चल्ला ते विचार करा आणि तुमचे येणारे आता ती फुडली इलेक्शनां आसतली तेचेर तुमचो बहुमूल्य मत हा तो विचार करा आणि मागीरूच मत मारा थँक्यू कितें म्हणटा पळय आमचे पळय कशें आसा हेचेर ऑलरेडी आमची ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स हेच्या पयलीं जाल्ली आसा आमी हेचो कितें आसा रिजन आहा तोय सांगलो आसा कित्या खातीर आसा ते सो कितें आसा पळय जेन्ना एक पार्टी ग्रो जाता भितरले न्यू मेंबर्सूय जॉयन जाता आनी थोडे मेंबर भितरले कित्याक कारणां खातीर वचूंक शकता कितें पर्सनल रिजन आसतले जावं तेंचे आनी कितें रिजन आसतले तेचेर हांव कमेंट करपाक सोदिना कित्याक ऑलरेडी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटार हेचेर हय ना नो प्रॉब्लम सारकें तेच आत्तां ते जशें शैलेशान सांगलें हो ते आतां हांकां कळोन चुकलेलें आसा की गोंयकारांक ऑलरेडी आउट नंबर केल्ले आहा मायग्रंट्सांक जावं ह्या फुडले 5 वर्सां फुडलें इलेक्शन येता म्हणून 2 वर्सांनी इलेक्शन येता म्हणून आउट नंबर जातले ताका लागून हेंचो अजून कितें जो सेन्ससूय जायना तांकां खबर आसा ऑलरेडी आउट नंबर जाल्ले आसा ताकाच लागून ते आयज गोंयकारांक ते आयज इम्पॉर्टन्स दिना गोंयकारांक असो तेंच्यांनी भायर मारलो आसा सायडीक मारलो आसा ताकाच लागून आमकां दिसता हे खंयचे ते षट पुजेक टोपयो घालून नाचतात तेंच्या लँग्वेजीनी उलयतात हे आयज ओपनली आयज हो गव्हर्मेंट जेन्ना सीएम म्हणजे एका स्टेटीचो बापूय तो जेन्ना सांगता भायल्या कम्युनिटीक आफयता आनी एक्सपांड करा म्हणटा ज्या टायमार आमचे धंदेकारांक काबार जाले सोंपले त्या टायमार हो तांकां आफयता आनी सांगता बिझनस एक्सपांड करा म्हणून हेच्या वयल्यान कळटा हांकां गोंयकाराचो इम्पॉर्टन्स कितको आनी कित्या खातीर हे आमचे जे स्टेटहूड जे जावं ओपिनियन पोल कित्याक सेलिब्रेट करिना तो हेचेर प्रूफ जाता पूण खंयचे मारवाडी तेच न्हू ताका लागून सांगले सीएमान सगळ्याचे रेड मारपाचे चेक करपाचे कित्याक हांव सांगिना ऑलरेडी डेटा आसा हे आमी जस्ट दाखयला म्हाका दिसता लास्ट 4-5 वर्साचो डेटा मॅक्झिमम खंयची कम्युनिटी ह्या इल्लिगल धंद्यांनी आसा हे डिपार्टमेंट तेंचेच बीजेपीचे जे आयज हे केला पळय तेंचेच अंडर आहा डिपार्टमेंट तेंच्यांनीच रेड मारला आमी मारूंक ना रेडी सो तेंच्यांनी तुमीच बीजेपीच्या सरकारा कडेन मागता तुमीच व्हेरीफाय करा हे लोक कोण खंयची कम्युनिटी आनी तुमी जे आयज इन्वायट करता इन्वेस्ट करपाक पळय खंयची कम्युनिटी पळय ते तुमी पयलीं व्हेरीफाय करा आनी मागीर तुमचो कितें तो स्टँड सांगा आमकां क्लियर करा आमकांय पळोवपाक जाय आमी केन्नाच्यान पळय आमचे 2017च्यान आमी जेन्ना आरजी स्टार्ट केला आमी खंयचोच कोणीय जावं तो कित्याक एज पर कॉन्स्टिट्युशन प्रत्येक मनशाक गोंयांत येवपाक धंदो करपाक रावपाक रायट आहा पूण खंयच कॉन्स्टिट्युशन बरोवंक ना की तो इल्लिगली जावं अनएथिकल वे हाका धंदो करपाक शकता म्हणून एनक्रोचमेंट करपाक शकता म्हणून आमी खंयचेच केन्नाच आमी तुमी जो आमचो हिस्ट्री काडीत लास्ट 8 वर्साची केन्नाच खंयचेच कोणूच लिगल कितें करता तेन्ना खंयच आमी कोणाचेर आवाज उठोवंक ना जावं कितें तेचेर बोवाळ करूंक ना आमचो फक्त प्रश्न आहा तो इल्लिगलिटीजाचेर इल्लिगलिटीज बंद जावपाक जाय इतकोच आमचो प्रश्न आमकां कांयच तुला आमी लिगल आसा तेचे केन्ना उलोवंकूच ना कित्याक एज पर कॉन्स्टिट्युशन आमकां सगळ्यांक रायट आहा खंयच्याच हेतून धंदो करपाक लिगली